भाग्य मेळता, अवसर मेळता, ऑपॉर्च्युनिटी मेळता. आमकां आयच्या सेशनान तूं पुरा जनाक स्वागत आसा. भागवत पुराण कोंकणी टीम हिज ग्रेस मुरलीधर शरण प्रभून श्रावण फेस्टिवल केलेलें आसा. तांगेले मनांत आशिल्लें की एवरी डे एक दिवस एक चॅप्टर जावचें आनी एवरी सॅटर्डे आमी प्रॉमिनंटली ते भगवत गीताचे 5 टॉपिक्स आसात. तातूंतले एवरी डे एवरी सॅटर्डे एक टॉपिक करचें म्हूण. लास्ट टायम तांणीची ते हू एम आय म्हूण टॉपिक घेतिल्लो आसा, आत्मा विशीं आशिल्लें. सो हे 5 टॉपिक कशें न्हय आनी तातूंत एक टॉपिक कर्म. सो ते मिस्ट्री ऑफ कर्मा मुरलीधर शरण प्रभून सांगलें म्हणजे कसं ते मिस्ट्री ते कशी वर्कआउट जाता ते आजी आमी पळोवया. इट्स अ हायली टेक्निकल टॉपिक. सो तुम क्वेश्चन्स येवचे पुरो ती यू कॅन कीप रायटिंग ऑन द चॅट बॉक्स क्वेश्चन्स असल्यारी मात आमी एंडार रिस्पॉन्ड करूया सो दॅट द फ्लो ऑफ द क्लास डजंट स्टॉप. सो आज पुन्हा पुरा जनाक तुम स्वागत करता, स्पेशली कोण मालगड आसा ती सिनियर डिवोटीज आसा ती फॉरम हारी तुम पुरा जनाल आशीर्वाद घेवन किंचित रुपार सेव करचे भाग्य मेळ्ळेलें आसा म्हणून मुखार सुन वता. भगवत गीता देवाल दिव्य जावन आयिल्ली मुखार विंदा देखून ही गीता आनी तूं आमकां लायफाचे पुरा आन्सर्स मेळटा. कोणाक गीताचे नॉलेज अंडरस्टँड करचे ट्राय करता तांकां ग्रॅज्युअलीची तांगेले कसं लायफान क्वेश्चन्स आसतात पळय ते पुरा हगूर हगूर आन्सर जाता. सो हे दिव्य जावन आशिल्ली गीता विशीं आमी उलोवचे फुडें आमी पुरा जन एकटू मेळून न्हू देवाले प्रार्थना करुया. हे दिव्य जावन आशिल्लें गीताचे सेशन्स आमी आयकता आसा ती ताजेन आमकां छान हे भक्तींत भाग घेवचो आसलें देवान अवसर दिवका, भाग्य दिवका आनी आमगे पुरा फॅमिलीक भाग्य दिवका म्हणून मागून घेता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो आयची टॉपिक मिस्ट्रीज ऑफ कर्म आणि भगवत गीतांतू प्रॉमिनंटली 5 टॉपिक डिस्कस जाता ते खंयचे म्हूण आतां आमी पळोवया स्टार्टिंगारी आनी ताजे मुखार सुनू कर्मा विशीं स्पेसिफिकली विंगड एंगला देखून आमी स्टडी करूया. भगवत गीताचे 5 टॉपिक म्हळ्यार जीव, कर्म, ईश्वर, प्रकृती, काल. लास्ट टाइम आमी हू एम आय म्हळ्यार जीवा विशीं डिस्कस केलेलें, आत्मा विशीं. आज आमी कर्मा विशीं डिस्कस करू. सो आतां हांव एक ओपन करतना क्रिकेटात सेल्फ म्हणटा तुमकां गोत तशें पुरो की क्रिकेटान स्कोर जाता म्हळ्यार बॅटिंग केल्यार इतले रन्स मेळटा ती म्हणून. आतां पक्कनेची सकाळी तुमी मॅच पळयता ना, मॅच सुरू जाता 2 टिमात स्कोर अशें पुरो. एक टिमात 200 आनी दुसरी टिमात 0 स्कोर. तेच ना तुमी लेखचे पुरो ती की हें कशें आबा म्हणून कसं कारण आसतलें. मॅच सुरू जावची मात आनी एक टिमाले ऑलरेडी 200 स्कोर आसले आनी दुसरी टिमाले 0 आसा. कसं न्हय म्हणून कशें अशें पुरया. तुमी लेखयत जाल्यार हाजें अशें पुरो की आमी लेखचे गेल्यार की ओके बाय चान्स दिसता की लक दिसता एक टिमाले एकल्याक 200 मेळ्ळें आनी एकल्याक 0 मेळ्ळें. कसं करचें. चान्स म्हणटात पळय लक्का लेकार अपना नसीब कसं करचें. एकल्याक 200 रन मेळ्ळे एकल्याक 0 मेळ्ळें दिसता. दुसरी तुमगेले मनांत येवचें पुरो की तो स्कोर बरयतालोच पळय तो टीम एचे ताणें टीम एला जेव्हा दुड्ड घेतला दिसता ताका फेवरेट असतो की ताका सुरेख ताणें 200 रन दिवन सोडना मॅच सुरू जावची कशी फुडेंची. हें रिजन. आनी थर्ड रिजन एक विंगड कसं न्हय आसच्या पुरो. सो त्या आमी मुखार कसं न्हय म्हूण तें पळोवया. सो आतां आमी केन्ना जन्मा येता ती तशींची इट्स लायक द स्टार्टिंग पॉयंट. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನले स्कोर 100 आसा, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನले स्कोर 0 आसा.
कशी ते पळयता कसले की खंयची फॅमिलीन जन्म येता ती ताजे निमित्त आमकां एक प्रकाराचे और खंय आमी जन्म येता त्या प्रकार आमकां एक फॅसिलिटीज मेळटा ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹುಡುಗ लायक आसता मेमरी स्ट्रॉंग आसता इंटेलिजंट बुदवंत आसता ती ಸ್ವಲ್ಪ जन पळोवचे भारी चंद आसता ती ಸ್ವಲ್ಪ जन सान एक फॅमिली अशी येता ती थंय ऐश्वर्य मस्त आसता दुड्ड मस्त आसता आणि एक एक जनाले परिस्थिती कष्टाची आसता सो पुराजन जन्म येताना ते स्टार्टिंग पॉइंट न्हू मग स्टार्टिंग पॉइंटार येतानाची पुराजनाल स्कोर विंगड आसा हे कशी अशी पळयल्यार दिसता की हे भारी एक इनजस्टिस जालां म्हणटात पळय हे सम न्ही कसं न्ही हे ते सान चायल्डान कसं केला की तो एक गरीब परिवारांत आयला आणि ह्या चायल्डान कसं केला तो इतले व्हड फॅमिलींत आयला ताका सान दोकूनय पुरा फॅसिलिटी आसा हें कसले जाता आनी तूं सेन्स कसं न्हय म्हणून ते आमी पळोवया आतां फर्स्ट पॉयंट आमी पळोवया की बाय चान्स ऑर बाय लक बाय चान्स ऑर बाय लक म्हळ्यार फर्स्ट एक्सप्लेनेशन आशिल्लें कित्याक एकल्याक 200 स्कोर आशिल्ले एकल्याक 0 आशिल्ले सो बाय चान्स ऑर बाय लक म्हळ्यार एक पण सायंटिस्ट सांगतात पळय की ಸ್ವಲ್ಪ कसं की मॉलिक्युलर ॲटम कसं की एक केमिस्ट्रीचे निमित्त जावन कसं की एक सृष्टी जाल्ली म्हणून त्या प्रकारात जाल्लें बाय लक ते म्हणून कसं काय कारण ना ताजें अशी कसं की एक लक्कान पुरा आयलें ओट्टूची आणि जाल्लें आणि तशी मनांत आसतना कसं नसता ह्यांच येता मनांत तूं की कसं की एक लक्कान जीवन मेळ्ळेलें आसा आमी फुल्ली एन्जॉय करता म्हणून मटेरियल एन्जॉय कसं खावचें पिवचें कसं जाता ते पुरा करता मटेरियली एन्जॉय आता एकदम पॉप्युलर आसता योलो म्हणून यू ओनली लिव्ह वन्स ताका कसं करूं जाता ते पुरा करया ती म्हणून आणि तू करेक्ट कसं रॉंग कसं नाही पुरा ट्राय करता म्हणून यू लिव्ह ओनली वन्स मात हांतू एक कसं जाता म्हळ्यार अशी फिलॉसॉफी आसतना कसं जाता कोण अनलकी आसत पळय कोणाला भाग येतितले ना तांकां कशी दिसता की आमी कसं नाही चुकली आमी खंय चुकली ती की आमकां कशी जालना आणि कोणाला लायक आस पळय ताका काही भंय करता कसं की हांतू कसं नियम ना न्हू बाय लक और बाय चान्स पुरो चलता आस सो कोणाले मस्त दुड्ड आसत ताका काही भंय आसता फाल्यां मेगेल लक वायट असलें मेगेल पुरो दुड्ड वतल दिसता और मेगेल हेल्थ वायट जावचें पुरो सो पुरा लक्कारी जावची न्हू सो हें एक फिलॉसॉफी पळयल्यार की लक्कारी जाता की पुरा चान्सारी जाता आमकां तितलें आमी तांकां कम्फर्टेबल जायना हें कशें बा लक्कारी जावचें पुरा म्हणून आता सेकंड पॉइंट आमी पळयता की तो स्कोर कीपर बायस्ड आसा म्हणून हांतू कसं न्हय आता आमी जन्म येताना आमी सांगल्या म्हणजे विंगड पुरा जेन्ना जन्म येताना विंगड आसा पुरा जनाला सो स्कोर कीपर देव जाल्यार देव पार्शियालिटी करता म्हळ्यार एकल्यांक कसं की चांग दिल्लें आनी विंगड कसल्या की कश्ट दिल्लें आनी तो देव ताका टेस्ट करता आसया म्हणून म्हळ्यार देवान करचें आर्बिट्री म्हळ्यार एकल्या रिच केल्लो दुडवाल केल्लो एकल्या मस्त बुद्धी दिल्ली एकल्या चंद केल्लो एकल्या विंगड कसं की टॅलेंट दिलें म्हळ्यार कसं तांचो लॉजिक ना आर्बिट्री म्हणटात पळय कशी फुडें जालना हें पुरो हे मेन 2 रिजन असतात पळय की बाय चान्स बाय लक चलता दिसता आणि देव एकल्याक फेवरेट आसा एकल्याक ना दिसता ताजे खातीर मस्त जेन्ना स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीजांत तूं आणि इंडियान तूं नव जनरेशनांत मस्त सगळं अशें आसचें पुरो की तांणी नास्तीक जाता ती तांकां हें पुरा प्रकृतीन तूं हें जग कशी चलता पळय तांकां लॉजिक दिसना हें कसं पुणी जाता आसा म्हणून ताका देव ना कसं ना आनी तांकां तें भगवत गीता तशें दिव्य जावन आशिल्लें तें नॉलेज आसा पळय ताका एक्सेस करचें मेळना तांकां गोतना तें अशी एक नॉलेज अवेलेबल आसा म्हणून विच वील गिव ऑल देअर आन्सर्स ते आन्सर मेळना ते निमित्त कसं जाता तांणी नास्तीक जाता ती कसं हांव कशी बिलीव करचें म्हणून सो दॅट इज वन ऑफ द पॉयंट्स सो हे स्कोर कीपर बायस आनी आतां पक्कन आमी खंयचे एग्जामा बसली ती कोणी चेडूं आनी पळयल्यार टिचरीन क्वेश्चन पेपर वांटिल्लें मात पुरा जनाल क्वेश्चन पेपर विंगड आसा एकल्याल कश्टाच क्वेश्चन पेपर आसा एकल्याल इजी क्वेश्चन पेपर आयला तेन्ना चेडूं आन्सर करतलें की तो स्पेशली कोणा कश्टाचे क्वेश्चन पेपर निमगिल्ला तो टीचर येवचून निमगितलो टीचर हांव हें आन्सर करची मागीर जाल्यार तूं म्हाका सुरे सांग हे विंगड क्वेश्चन पेपर कसले दिला म्हणून ते लॉजिक दिसना आमकां सो देव पार्शियालिटी करता एकल्यांक ಸ್ವಲ್ಪ चड दिता एकल्यांक उण करता हाजी निमित्त नास्तीक भावना येता म्हूण पळयत आतां आमी थर्ड एक्सप्लेनेशन पळोवया हें कसलें जावन अशें पुरो म्हणून आतां हांव ताबड तुमकां सांगिल्लें की 200 रन्स आशिल्ले बोर्डारी सकाळी मॅच सुरू जाताना आनी एक टिमात 0 आसा मात तुमकां क्रिकेटाच थोडे कोणाक नॉलेज आसल्यार
तांतू टेस्ट मॅच म्हणून असता. टेस्ट मॅच म्हळ्यार 5 दिवसाची मॅच. आता सुरे दिवस एक टीमान बॅटिंग केलें आणि 200 रन केले. दोन्ही दिवस त्यांची टीम येते बॅटिंग करू सकाळी. त्यातनं तांगेल स्कोर पडे 200 दोन सूर जाता आणि विंगर टीमाचे कोण बॅटिंग करणी आणि तांगेल स्कोर 0 असता. सो आता मी कसा एक्सपिरियन्स करता असत पण आमगे लाईफ आणतो ते एक मल्टी लाईफ प्रोग्रेशन म्हणून येतं. मस्त जन्म जन्मांतराचे कॅरी फॉरवर्ड जावन पुनर्जन्म जावन आमगे स्कोर असतो. ताका आमकां जन्म येतानाची पुढे लाईफ टाईम स्कोर कार्ड घेऊन येतात ती. ताका स्वल्प जनाल 200 रन आसा, स्वल्प जनाल 50 रन आसा, स्वल्प जनाल 2 रन अशें पुरो. मात ह्यांचे आता हे सेशन आणतो आम्ही बिल्ड करता वच या पॉइंट. मात जन्म येयलें मेन पर्पज कसं नाही हे आमकां भगवद्गीता शिक्षा मेळटा. कृष्णान सगळे गीतांत स्टेप बाय स्टेप ह्यांचे पॉइंट करचे आसा. मनुष्य जावन जीवन मेळ्ळेल्याक आत्मसाक्षात्कार आत्म उद्धार करचे ते एक व्हड कर्तव्य आमगेलें म्हणून. आणि ते आत्मसाक्षात्कार आत्म उद्धार आम्ही भक्तीचे प्रोसेसांतू भाग घेऊन करता असता ती तेन्ना आमकां ते शाश्वत जावन आशिल्लें आनंद प्राप्त जावचे साध्य आसा. आणि देवाले निरंतर जावन सेवेंत आनी भक्तींत भाग घेवचे साध्य जाता. सो दिस इज द थर्ड एक्सप्लेनेशन की फर्स्ट स्लाइड आता केलें पळय 200 आणि 0 कसं की द मॅच हॅज नॉट बिगन टुडे. मॅच 5 दिवसाची टेस्ट मॅच सुरेख सूर जालेलें. आज ते सेकंड डे आणि तशी आमगेले जन्म तेत्ताना आमगेलो ऑलरेडी पुनर्जन्म फुडें जन्म जावन आसता आणि ते आमी स्कोर मुखार घेऊन वता ती म्हणून त्या लॉजिकान आमी पळयता. आणि स्टार्टिंग पॉइंट सांगल्या म्हणकेची ते फुडें इनिंग्स कशे असतात पण आमगे फुडें जन्माचे त्या लेकार स्कोर असतात. सो आता आमी ह्या भावन घेवन आमी केन्ना आमगे जीवन करता ती तेन्ना आमी एक पळय येता की लाईफ एक युनिव्हर्सिटी म्हणकेची म्हणून. म्हळ्यार आमकां नवे नवे वस्तू शिकच्या मेळटा आणि आमी स्पेशली आध्यात्मिक जिवनांतू आमी भाग घेतरी देवालें भक्तालें स्वाम्यालें गुरुल आयकतरी आमकां कसं राईट चॉयसीस करता आमगेलें जीवन व्यतीत करचें आणि कशें आमी आमकां मुखार सुन वचेत ताजी आमकां एक वाट दिसून येता. आता पॉइंटार येता व्हॉट इज कर्मा. कर्मा म्हळ्यार कसं नाही म्हणून तुम्ही कोण सायन्स आणि स्कुलान शिकून अशें पुरो. तुम्ही आयझॅक न्यूटनान आयकून अशें पुरो. आयझॅक न्यूटनान लॉन ते कसं फॉर एव्हरी ऍक्शन देर इज एन इक्वल अँड ऑपोजिट रिएक्शन म्हणून. म्हळ्यार कसं जाता ताका एक रिएक्शन मेळटा म्हणून आयझॅक न्यूटनान ते फिजिक्साचे एक लॉ केलेलो आसा. आता सायन्स प्रोग्रेसीस बाय क्वेश्चन्स. आता तुमकां गोत्त अशें मस्त जनाक की आयझॅक न्यूटनान ते लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हणून तुम्ही ताण फेमसली ताणें बरयलेलें ते कशें जालेलें ते स्टोरी आयकून अशें पुरो की तो झाडा पंदा बशिल्लो आणि एक ऍपल पडलें तोगू. तेन्ना ताणें तें चिंतन करचें सूर केलें की ऍपल कसले पडलें बा म्हणून. ताजे लेखार ताण मागीर ते लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटी गुरुत्व आकर्षण शक्ती पळय ताजे वयर ताण बरयलें तें पुरो. आता ताजे फुडें कितले जणांन ते ऍपल पडची पडयना की ऍपल पडलें काण खाता आशिल्लें दिसता. जाल्यार न्यूटना मात कळलें की ऍपल पडटाना हांव क्वेश्चन करता ते कसले पडलें म्हणून. ताका ते वैज्ञानीक कोण असतात पळय तांणी ते ब्रॉडली कसं एक जात पळय ताका तांणी क्वेश्चन करता ती हें कसले जावन अशें पुरो म्हणून. सो हे न्यूटन लॉस पळय फॉर एव्हरी ऍक्शन देर इज एन इक्वल अँड ऑपोजिट रिएक्शन. ब्रॉडली कर्माच लॉ तशींची आमी कसं करता ती आमी कसं चॉयसीस करता ती आमी जीवन करताना त्या लेखारीची आमकां मुखार सुन आमगेले चांग जातकी बर जातकी ताजे आमकां फल मेळटा. दिस इज द लॉजिक ऑफ कर्मा. आता आमी 2-3 लॉजिकल पॉइंट्स पळय कर्मा लॉजिका विशय. सो द मिस्ट्री विल बी स्लोली सॉल्व्ड. वन इज की पुरा नेचरांत पळय तुम्ही पळय एक लॉ लेखारी आसा ती. आता तुम्ही पळयल्यार सीजन्स टायमार चेंज जाता ती. सकाळ जालसिता सूर्योदय जाता, सांजवाळ जालसिता चंद्रोदय जाता. पुरा पळयल्यार तुम्ही एक टायमार पावस येता कसं सकट नेचर आसा. एक टायमार एक बर्ड्स हेकड देखून तेकड मायग्रेट जावन वता ती. एक प्रकारार पळयल्यार पण तुम्ही ऑब्झर्व केल्यार आणि सायंटिस्ट ऑल्सो ऑब्झर्व की देर इज सम काइंड ऑफ ऑर्डर इन द युनिवर्स. कसं की एक लॉजा लेखार पुरा चलता आसा म्हणून दिसता आसा. सो अशी इन जनरल पुरा लॉजा लेखार चलता आसता मनुष्य जीवनान तूं आमकां कसं जगता आसा ताजी मागशिवाय कसं एक लॉ आसतलें नवें अशी न्हय की कसनेपुणी जाता आसा. सगळे नेचरान तूं लॉज प्रकार चलता जाल्यार आमगेल जीवनान तूं आमगेल परिस्थितीन तूं
कसं की एक आम्ही एक्सपिरियन्स करता आसत ती त्यावेळी एक खंयचे लॉ लेकारी एक्सपिरियन्स जाता आसत न्हय. सो दॅट इज वन लॉजिक. सेकंड लॉजिक म्हळ्यार कॉज अँड इफेक्ट. कॉज अँड इफेक्ट म्हळ्यार कसं न्हय की आत्ता पक्कन एक चाइल्डाक कसं न्हय हातार जळ्ळी म्हूण जाल्यात कसं न्हय ते जळ्ळी सिता आमी कुडले निमगितली कसं जळ रे ते कशी हात जळ्ळ तुका म्हणून म्हणजे आम्ही कसं एक परिणाम पडलेले सिता आमकां ते कुडले मन येता की ताजी कसं एक कारण आसतलें म्हणून खंडित ताजे कसं एक कारण आसतलें म्हणून. सो हे एक प्रकाराचे फाउंडेशनल प्रिंसिपल म्हणून आम्ही सांगेत की कसं जगता ताजी तरी कसं की एक कारण आसा म्हणून आमकां खंडित मना वता अशी जावची न्हय कसं एक जाल्यार वय. आता एक चाइल्डाक उणी मार्क्स मेळ्ळे म्हणले एग्जामांत अशी एक्सेप्ट करनात न्हय तागे ल्हान आम निमगितली ती वाजी निवे तू सम कसं जालें प्रॉब्लेम म्हणून. सो देर इज कसं की एक इफेक्ट कसं वेगवेगळी कारण आसता. आणि थर्ड म्हळ्यार लॉजिक वी ट्रेन बाय रिवॉर्ड अँड पनिशमेंट म्हळ्यार खंयचेय एक वस्तू असल्या पळय चांग केल्यार तुम्ही प्रोफेशनली पळयता बिझनेसान पळयता तुम्ही निजी जिवनात पळयता कसं एक चांग जाल्यार आमी एक पुरस्कार दिता ती कसं सम जायनातल्यार ते पनिशमेंट दिवका म्हळ्यार ऑफिसान कोणी सम काम करनातल्यार इधर ताका इन्क्रिमेंट मेळचना और इवन ताका फायर करचे पुरून जॉबा देखून आणि चांग काम केल्यार रिवॉर्ड जाता. सो दिस इज अ जनरल प्रिंसिपल की देर इज ऑलवेज रिवॉर्ड्स अँड पनिशमेंट as we lead our life in any phase of life. So ह्या एक तीन लॉजिक आम्ही स्लोली आता कर्माच मिस्ट्री सॉल्व करता आसत. वन इज नेचर ऑबेज ऑल लॉ कॉज अँड इफेक्ट आणि वी ट्रेन बाय रिवॉर्ड अँड पनिशमेंट. आता हे करताना ओके अंडरस्टँड केलें कसं की ऑर्डर आसा लायफान तू कसं की एक कारण आसा आणि रिवॉर्ड अँड पनिशमेंटाचे प्रिंसिपल कळ्ळें. फर्स्ट डाऊट येता मागीर वायट जें जालें जिवनांत तू म्हळ्यार तांग न्ही इतले फ्लरिश कशें करता ती इतले दुड्ड आसता तागेले इतले पुरा ऐश्वर्य आसा तो मनुष्य चांग न्ही जाल्यार ताका कशी ताका लायफांत मेळना म्हूण ते क्वेश्चन येवचें पुरो. और उलटा वय जाता एक पण मनुष्य चांग सी दिसता जाल्यार पाप ताका इतले कश्ट कसले येता इतले चांग मनुष्य तो म्हणून. आतां आमी तुमी प्रेझेंटेशनां पळोवचें पुरो आख्खो म्हणजे ग्रेन सायलोज म्हणटात म्हळ्यार धान्य स्टोर करच्याक पळय वर्सान वर्स धान्य स्टोर करच्याक गव्हर्मेंट व्हडले व्हडले फार्म्स जाता पळय हे व्हड कंटेनर आसता आणि तू पळय हे पळोवचें तुमकां कळचना जाल्यार हे सायजान तू मस्त व्हड आसता ते कितले मिटर दीग आसता धान्य दवरचे कंटेनर आणि ते फार्मर्स कसं करतात म्हळ्यार त्या वर्सा जाल्लें धान्य घालता ती नेक्स्ट इयर जाल्लें धान्य घालता ती म्हळ्यार तू साधारण म्हणटा 3-4 वर्सांचे प्रोड्यूस पळय धान्य तू स्टोर करून दवरयत तुम्ही पळयत. आता एक दिवस चांग फर्स्ट एक सुरे वर्साचे चांग क्वालिटी सपोज तांदूळ जाल्लो म्हणले तांतू घाल्लो 2 वर्स कसं की एक जाल्लें घाल्लें आता 4 वर्स पळय कसं की एक वायट क्वालिटी पुरा हें जाल्लें म्हळ्यार तितले लायक क्वालिटी जायनी ह्या पंता ते लास्ट 4 वर्साची क्वालिटी आसा पळय तांदळाची चांग ना जाल्यार त्या फार्मरान विकूंक वय न्हय आनी तो स्टोर करचे वयर घालतलो. आतां तुमी पळयलें की ते चांग क्वालिटी धान्य न्हय ते फार्मरान घाल्लेलें ताणें ताचे भितर घालना मात तोक दोकून पळय ते ग्रेन सायलोजान तो एक नळसी असता ते नळ आदोकून काढ सिता ते धान्य भायर येता काडूक. आता तुम्ही ते नळसी ओपन आशिल्ले पळय ते मेकॅनिझम ओपन करून धान्य काडल्यार तुम्ही पळयलां की फार्मरान वयर दोकून तो कोण आसा पळय ताणें भारी तितली लायक क्वालिटीज न्हय धान्य वयर दोकून घाल्लेलें आनी तो दोकून ते नळ ओपन केले सिता चांग क्वालिटी धान्य येता आसा तें कशें बाबा कसलें की ते 4 वर्स फूड ताणें ते स्टोर केलें पळय तें सुरे भायर येता. अकाउंटिंगान तुम्ही प्रिंसिपल यूज करचे अशें पुरो फिफो स्टोरेजान तू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट म्हणजे ते वयर दोकून घालें सुरे येता. तशींची कर्मा आसा पळय आमगेलें कसं की एक एक्युमुलेट जावन आमकां मेळटा म्हूण सांगिल्लें आसा. कशी हे धान्यान तू वयर दोकून ग्रेड एक घाल्लेलें सुरे येतलें मागीरची क्वालिटी. सो आतां एक पंता वयर दोकून चांग क्वालिटी धान्य घालचें पुरो जाल्यार तो दोकून येता ते चांग क्वालिटी ना कसलें की ते 4 वर्स फूड घाल्लेलें धान्य पळय ते चांग क्वालिटीज न्हय आशिल्लें. सो इट्स एक्युमुलेशन जावन हें करता. सो आमकां रिजल्ट मेळटा पळय ते इन्स्टंट न्हय ते क्युमुलेटीव जावन आमकां लायफान कसं एक्सपिरियन्स करता आसत पळय ते रिजल्ट हगूर मेळटा आसा. आतां हें कॉन्सेप्ट अंडरस्टँड केलें. सेकंड डाऊट येवचें पुरो वाय डू वी सफर की फुडें जन्मांत कसं की केलेलें आत्तां आमकां कश्ट येता तें कसं तांची जन्मांत जावन ते कंप्लीट जावचें जायना मुखारसून कसं जाता आसता म्हणून हाजी खातीर आमी पळयत
खाली हे भगवद्गीताची फिलॉसॉफी म्हणून आम्ही लेक्चर ना आमगेले साधारण जावन आमगे जीवन आणतो आम्ही केन्ना ऑब्झर्व करता ती पळयता ती हाजे दृश्टांत आम्ही पळयता ते कशी कसं एक सान एक बीज घाल्यार कुडले ताजे फल येना एक एक पंता बापसून आज्यान घालें तें बीज ताजे फल नात्रा मेळटा तितले टाइम लागता ते झाडां व्हड जावच्याक सो तशी असतं ते आम्ही पळयता आनीक एक पळयता आम्ही नॉर्मली तुम्ही मेडिकली सायंटिफिकली वे ऑब्झर्व केल्यार आता उज्ज्यांत बोट घाल्यार कुडले जळून वतले बोट इन्स्टंट रिएक्शन दोन्हीचे एक पळयत एग्जाम्पल दिवका जाल्यार आता घरकड आईस्क्रीम आयलें आनी भारी खुशी जाली आईस्क्रीम तुमगेली फेवरेट आयलें आनी एक कप खावचे बदला 4-5 कप खाल्ले आईस्क्रीम आता नेक्स्ट डे सकाळ उठयतना ताळ बसला म्हळ्यार आईस्क्रीम खाल्ले रात्री जाल्यार रात्री कांय जायनी सकाळ उठयतना ताळ बसला की 7 घंटे नंतर ताजी इफेक्ट आयली आता पकडणे डॉक्टराले तुम्ही गेली ती डॉक्टर म्हाका पोट दुखता म्हणून ताका सांगले डॉक्टर फर्स्ट क्वेश्चन कसं निमगेतलो तुमकां काल रात्री कसं खाल्लेलें म्हणून म्हळ्यार कसं की खाल्लेलें ताजे पोट दुखचे परिणाम येवच्या खातीर 12 घंटे लागले तशी आमी पळयता आनी कोणाक एक लंग कॅन्सर जाल्लें आनी ताका सिगरेट पिवची अभ्यास आसा आता तो ते डॉक्टराले वता आनी तो कॅन्सर म्हणून डिटेक्ट जाता तेन्ना तो डॉक्टर ताका निमगेतलो तो कॅन्सर स्पेशलिस्ट खंयची प्रायर देखून तूं सिगरेट पिवचे सूर केला म्हणून म्हळ्यार ताणें प्रायर 16 वर्सां जावं 17 वर्सां सिगरेट पिवचे सूर केला जाल्यार कॅन्सर येवच्याक 40 वर्सां प्राय जाता ताका कॅन्सर आयलें सो दॅट इज द क्वेश्चन मागीर हें जाल्यार येवचें पुरो जाल्यार कसले वाय नॉट इन द सेम लायफ टायम हाची खातीर महाभारताची काणी आयकुया आमी तुमी आयकून वयशा पुरो धृतराष्ट्र भारी दुखार आसता कुरुक्षेत्र युद्धा नंतर आनी ताका दिसता कसन जाल्ली मू मेगेलें भाग्य पुरा 100 मेगेल चेडू पुरा जना मारून घाल्ली मू ह्या युद्धांतू हें कसन हें म्हूण तो कृष्णा निमगेता आनी कृष्णा निमगेता हें कसलें जाल्लें म्हूण आतां ह्या महाभारतांतुलें हें कृष्ण धृतराष्ट्रा सांगता की तूं 50 जन्मा फुडें तूं एक हंटर आशिल्लो म्हळ्यार मृगारी आशिल्लो आनी तूं हे 2 पक्षीचे धोरूक तूं चमकल केता आनी तूं ते पक्षी धोरू वताना तांणी 2 पक्षी पळय म्हळ्यार आवस आनी बापूस पक्षी तांणी उड्डून गेली आनी हाका धोरू जायनी धृतराष्ट्राक 50 जन्मा फुडें कोप आयले के म्हळ्यार किसकी ताण निपोवन बैसून परिश्रम करून तो धोरू गेलोलो धोरू जायनी जाल्यार तांणी उब्बून वताना तांगेले मोट्टे आशिल्ले के 100 मोट्टे आशिल्ले के 2 पक्षीले ताण कसन केली म्हळ्यार ताका ते धोरू जायनी म्हूण कोप आयले न्हय ताका तें भेत्तून तें पुरा मोट्टे ताणें जळोवन काडलें के आनी ते मात भेत्तिताना ते जळोवन करताना ते 2 जण पक्षी आशिल्लीं पळय कोण आवस आनी बापूस आशिल्लीं तांणी वयर बैसून पळयता आशिल्लीं के तांगेले येद्राक तागे 100 चेडूं मारली मू ताणें मू सो ताजी परिणाम म्हणून सांगता कृष्ण मागीर धृतराष्ट्र निमगेता जायत हांव 50 जन्मा फुडें तशें केल्लें ताजे परिणाम म्हाका मेळटा आसत जाल्यार 50 जन्म कसले घेवका पडले म्हाका नेक्स्ट जन्मान तूं म्हाका परिणाम मेळयत आशिल्लो तेन्ना कृष्ण सांगता काय धृतराष्ट्राक की तुका पुत्र जावका जाल्यार पळय कसं की एक पुण्य जावका 50 वर्स 50 जन्म घेवन ते तूं पुण्य संपादन केल्लें की तुका 100 पुत्र जाव येता म्हणून आनी ते 100 पुत्र तुका जाल्ले दिसता ते कर्माचे लॉ किक इन जाल्ले म्हळ्यार क्रिएट जाल्लें आनी ते तूं पक्षी लागून कसं केलेलें त्या तुका लोट जाता आसा म्हणून मात ह्या पॉयंटार हे काणी आयकली तुवें धृतराष्ट्राक कळ्ळें कशें जालें म्हणून जाल्यार आमी मना वर्का एंड दिस पॉयंट आय विल रिपीट अगेन की लायफ हे लॉ ऑफ रिएक्शन पळय आमकां पनिशमेंट दिवचे लेकार न्हय देवान दिवचें आमी मुखारसून चांग जीवन करीत सुदारसून आमी चांग रुपार जीवन करीत ताजी खातीर दिस इज नॉट अ पनिशमेंट ते आमी मना वर येता कृष्णान भगवद्गीतांतू 4 अध्यायांतू 17 श्लोकान सांगचें आसा कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम च विक्रमण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गती म्हणून म्हळ्यार हें कसं न्हय देवान सांगचें आसा गहना कर्मणो गती म्हळ्यार गहना म्हळ्यार कसं न्हय हे कर्माचे रिएक्शन कशी जाता कसन जाता अर्जुना हे अंडरस्टँड करची भारी कष्ट म्हणून इट इज व्हेरी इंट्रिकेट डिफिकल्ट कसं हाजे निमित्त कसं कनेक्शन असता म्हणून आमकां कळना पर्पज ऑफ कर्मा देव सांगता की आमी रेक्टिफिकेशन अशी जावचे साध्य आसा की कसं की आमी एक कडेन चुकून पडली ती ताजे निमित्त आमकां 4-5 रिएक्शन येवचे पुरो हें आनी मस्त कडेन चुकून पडली आमी ताजी एक रिएक्शन येवचे पुरो सो देर इज नो स्पेसिफिक थिंग
की हें आतां म्हाका हें कश्ट आयलें, हांव कसन की लास्ट जन्मांत कसन कोर नशें पुरताची खातीर म्हाका हें कश्ट आयलें तें पिन पॉयंट करचें. भारी कश्ट म्हण अर्जुना कृष्ण सांगता, हें म्हाका मात कळटा, हें विंगड कोणाक कळना, देवाक मात गोतशें म्हण परमात्माक. हें पॉयंट अंडरस्टँड करचें. आमी आनीक एक दृश्टांत पळयत. फकने कोणाक मलेरिया जाल्लें. मलेरिया म्हळ्यार गोतस की मस्किटो बायटा निमित जावचें, जळारांच्या बुनू. आतां डॉक्टर आयलो तुमकां, म्हळ्यार मस्त ताप आसा, घडघड आयलो तो डॉक्टर, आनी डॉक्टर सांगता ट्रीटमेंट घे, तुका मलेरिया जाल्ला म्हूण. तुमकां खोप येता, म्हाका मलेरिया जाल्लें, आनी तूं डॉक्टरा सांगता खंयची त्या मस्किटोस पळय जळार तें सुरे सोदून हाड म्हाका डॉक्टर, हांव ताका सुरे मारता, मागीर तूं ट्रीटमेंट सुरू करी म्हूण. फायंड आउट करूं जातलें न्हय? चायच ना. तशींची आमी जनरल प्रिंसिपल अंडरस्टँड करूं येता की आमी बेटर चॉयसीस करून न्हू आमगे लायफांत मुखारसून वचाय राब येता. फुडें कसन जालना, कसले जावन अशें पुरो तें अंडरस्टँड करचें भारी कश्ट. आनी हेंच कॉन्सेप्ट आवट पुनर्जन्माचे कॉन्सेप्ट ताजे ओटू विंडोनू आसा. म्हळ्यार कर्माचे आनी पुनर्जन्मा टॉपिक म्हळ्यार ते ओटू येता, ताका विंगडसून सांगू जायना. आतां पुनर्जन्माचे पळयल्यार आमी ಸ್ವಲ್ಪ एक 4-5 पॉइंट डिस्कस करूया आयची सेशन टायमा लेकारी की कसले जावचे पुरे पुनर्जन्माचे प्रूफ कसन आसा म्हणून. आतां मस्त कडेन पळयला तूं एक्सटेन्सिवली स्टडी वेजालना मस्त जन पळय सांचेडुआ लेवारी तांणी एक लँग्वेज उलयता ती की तांकां शिकयनी ते आनमान जाल्यार तांणी एक लँग्वेज उलोवचें सुरू करता ती ताका की एक फुडें जन्माचें म्हूण कळटा. आनी मस्त सकड एक्युरेट प्रिसायज मेमरीज डॉक्युमेंट केल्लें आसा. मस्त सकड डॉक्टर्सान केल्लें आसा. स्पेशली डॉक्टर इएन स्टीव्हन्सन तांणी मस्त इलॅबरेटली तांणी सगळें लायफ टायम तांतूं घालना. तांगेले मस्त सकड एग्जाम्पल्स आसा ती इवन तांगेले बीबीसी वे डॉक्युमेंटरीज वे जाली ती मस्त सकड जाल्लें आसा. आतां आमी एक एग्जाम्पल सांगता हांव. एक टिट्टू म्हूण एक लखनवान चल्ल आशिल्लो 6-7 वर्साचो तो रक्त आशिल्लो. ताका सांग दोकून पळय तो तागेलो आनमा सांगता आशिल्लो म्हगेलें नांव सुरेश वर्मा म्हणून आनी हांव हांगा कानपुरा राबता आशिल्लो. म्हगेली बायल आसा तिगेलें नांव उमा वर्मा, म्हगेले दोग जन चेडूं आसा ती रोनू सोनू म्हणून अशी पुरा म्हणटा आशिल्लो. ताकाची हें केस डॉक्टर इएन स्टीव्हन्सन आशिल्लें आनी तांणी हें प्रॉपरली व्हिडिओग्राफ करून 10 जन म्हळ्यार अशी न्हय की कशें की एक पब्लिसिटी मेळच्या खातीर स्टंट करतात म्हणटात पळय तशी न्हय. तांगेलें फुल्ल तें टीम इएन स्टीव्हन्सनान ते पुरा लॉजिकल रिजन्स फायंड आउट करतात आनी व्हिडिओग्राफी करता ती सांचेडुआ कोणी कसं शिकयना की उलोवच्या कशी खाली एक इम्पॉर्टन्स मेळच्या खातीर तांणी ते पुरा स्टेप बाय स्टेप डॉक्युमेंट करतात. मात ते सांचेल्डान ते टिटून सांगल्या म्हणकेची कानपुरा घेवन वतात की कानपूर स्टेशनार देवली सिता तो टांगावाला सांगून ते करेक्ट एड्रेस सांगता की हांगांक घेवन वच म्हगेली इलेक्ट्रॉनिक्सा दुकान आशिल्लें म्हणून तो टिटू सांगता की आनी ते आनम डॉक्टर इएन स्टीव्हन्सन टीम थंय वता ती आनी ते इलेक्ट्रिकल बद्द पळयल्यार ते वर्मा इलेक्ट्रॉनिक शॉप म्हणून थंय आसता खंय बद्दाची त्या चेडलान वेलेल कडेन आनी थंय तागेले विडो जावन आशिल्ली बायल उमा वर्मा ती आंगड चलयता आशिल्ली. तो टिट्टू 5-6 वर्सां चल्लो तो पळयल सिता बायले सांगता उमा तुवें आमगेलें वयर आशिल्लें तें बोर्ड आसा पळय वर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स म्हूण बोर्ड ते समज साफ करनी वे म्हणून म्हळ्यार ती क्लिक कसं न्हय म्हणून मागीर ते कळटा की म्हळ्यार ते बामणाल हायट चड आशिल्लें ताका पावत आशिल्लें समज क्लीन करचें हिगेल हायट पावना ताका त्या बोर्डार चिक्कोल मांडून गेलो आनी तो पुरा ते सकड टीव्ही ते पुरा आयडेंटिफाय करता म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार एक्युरेट रेकग्निशन प्रिसायज मेमरीज दोनीच एक पण सांज जन्मा दुखून सांचेडुआ दुखूनची एक फोबियाज आसता ते कसले म्हूण कळना. कोण एक पण जीवन तांगेलें उदकान बुड्डून मरतात पळय तांकां हायड्रोफोबिया म्हणटा ती उद्दा पळयल्यार तांकां भंय करता की. आतां सुरेश वर्मा पळय आतां आमी कोणाल डिस्कशन करता आशिल्लीं ताका पॉयंट ब्लँक बंदुकान मारून तो गेलो ताका सांज चेडा दुखून पळय कसं डम्म म्हूण आवाज आयल्यार ताका भंय करता की. दिवाळी वेळा कसं आवाज आयल्या पळय तो रुमा दुखून भायर येनाशिल्लो की म्हळ्यार तागेलें मर्डर जाल्लें ना बुलेटान तो तागेलें तें भंय तें फोबिया तागेलें आनीकय आसता तागेल्या मनांत. आनी एक विगड एक केस आसा की नागपुरान जाल्लेली महाराष्ट्रीयन फॅमिलीन ती चल्ली ती फ्लुएंटली बेंगॉली उलयता आशिल्लो आनी मागीर ते ट्रेस जाल्लें की ती कशी फुडें लायफान तूं बेंगॉली फॅमिलीन बिलोंग करता आशिल्ली म्हणून. मागीर आनीक हें एक तर मॅचिंग फोबियाज एंड बिहेवियर. 3rd-4th पॉयंट म्हळ्यार कोरिलेटिंग बर्थ मार्क्स एक पण ते बर्थ मार्क्स कॅरी जावन वतात की. आतां हें टिट्टूलें केस पळयल्यार सुरेश वर्माल केस पळयल्यार पळय ताका बुलेट पॉयंट ब्लँक मारलें की ताका मारलेलें बुलेट
फॉरेड आता मत्त्याची एक साइड दोकून वचून अनेक साइड दोकून ते बुलेट भायर गेले तशें त्या प्रकारार ताका मारलेलें आणि बुलेट केतना मारतात पण पॉइंट ब्लँक भितर वताना सान ऑट्ट जातके भायर येताना ते स्कल क्रॅक जावन भायर येताना होर ऑट्ट जावन ते बुलेट भायर येतके ते चलदाक ते पळयल्यारी टिट्टूक सान एक मार्क बर्थ मार्क ह्या साइड आशिल्ली आणि होड बर्थ मार्क मात्याच्या अनेक साइड आशिल्ली त्यामुळे कॅरी फॉरवर्ड जावन येते पण बर्थ मार्क्स सो ह्या वयतानी टेक्निकली तांणी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पळयले की सुरेश वर्माले कसले पोस्टमॉर्टमान तू पुलिसांचे पुरा रेकॉर्ड करता ती की बुलेट इंजरी खंय जालेलें खंयचे एक्झॅक्ट स्पॉट आशिल्ले तांणी फोटोग्राफ्स दवरता ती आणि ते पुलीस रेकॉर्ड आउट तांणी मॅच करून एक्झॅक्ट सेम स्पॉटा ते चलडाक बर्थ मार्क आशिल्ले म्हूण सांगिल्लें आसा आनीक एक बर्थ मार्क स्टोरी पळयल्यारी टिबेटाचे डॉक्टर इवन स्टिव्हन्सन आले ताणें एक सान चलडाक 7 कडेन पळय पेस्कतेन घाय घाल्यारी कशें ते मागीर गुण जाता ते कशें की एक चिन्ह वर्त पडले स्कार्स म्हणटात पळय पेस्कते घायेचे ते आसता ते चलडाक आणि ताण सांगचे की हांव असल गांवांत दोकून म्हूण टिबेटा लागींच्या ताका डॉक्टर आयन स्टिव्हन्सन आनी तागेली टीम आवडटा ती आणि थंय गेल्ली दिसता तो तागेले बायले आयडेंटिफाय करता आणि बायले आयडेंटिफाय केले दिसता ती नापास वार्डी कोण घेतली ते फोटो ते विंगड मनशा पळयले दिसता ता कोप येतके त्या चलडाक तू हागेलो वार्डी कोण घेतली काय म्हूण ते चेडू सांगता काय कोपारी आणि मागीर तागेली हिस्ट्री पळयल्यारी ते तो कोण तो चर्ड आशिल्लो टिबेटाचो ताणें तागेले पुनर्जन्मान तू कशें की पिव न्हू कोणाल केवट लढाई जालेली के आणि लढाई जाताना ताका 7 कडेन पेस्कतेन घाय घालून मान घालोल आणि ते घाय घालून मारलेले अपास पोलीस रिपोर्ट पळयल्या पण खंय खंय घाय घालल हे चलडाक त्या एरियान तू मार्क आसा म्हूण सांगिल्लें आसा सो कोरिलेटिंग बर्थ मार्क बर्थ डिफेक्ट्स हातूंत एक चिन्ह आमी प्रूफ पळयता की हे पुनर्जन्म आसा म्हूण ऑफकोर्स बर्थ मार्क्स कॅन बी ऑल्सो जेनेटिक वन वे आणि ऑल्सो प्रेग्नन्सी वेळार हांव सून कशें म्हळ्यार कशें खाल्लें त्या प्रकारार कशें एक पण बर्थ मार्क बॉडीर जाता सो दीज आर 2 रिजन्स बट ते आनीक रिजन म्हळ्यार पुनर्जन्मा निमित्त कशें की एक बर्थ मार्क येता सो आमी हे स्मॉल फ्यू मिनिट्स आमी हाजेर वेळ स्पेंड केलें की कशी पुनर्जन्माचे कॉन्सेप्ट आसा आणि इट इज देर इज इनफ एविडन्स फॉर दिस विच हॅज बीन डॉक्युमेंटेड नेक्स्ट म्हळ्यार आमी पॉइंट आमी घेवेत की वर्ल्ड इज अ स्टेशन नॉट अ डेस्टिनेशन म्हळ्यार कसं नाही आता पक्कने आम्ही ट्रेनर बसली ती एक जागेर दोन अनेक जागेर वचचें मध्ये एक स्टेशन आयलें ते मध्ये एक स्टेशन आयल सिद्धा भारी गलीज असते स्टेशन कसं की वासाण येता गलीज आसता समना ते स्टेशन जाल्यार आमकां कष्ट जातलें आमी लेखतलीं आतां ट्रेन आमकां 5 मिनिटां खातीर रावला मुखार सून वचचें येता तशी आमगेलें एवरी जन्म आसता पळय इट्स लायक अ स्टेशन ओनली आमी आमगेले डेस्टिनेशना मुखार सून वता आसा ती आता ह्या प्रिंसिपल आमी कर्माचे पुनर्जन्माचे एक्सेप्ट करनातले कसन जाता जंगल राज जाता जंगल राज म्हळ्यार कोणा कसन जावका म्हळ्यार कोणाक कसं भय ना न्हू आत्ता कालान तू कलियुगा प्रभावार तुम्ही ऑलरेडी सल्पी पळयता कोणाक खंयचे विशयार भय ना म्हणटात पळय कसनेपुणी करता ती तुम्ही पळयता खंयचे लेवलार लुटचे करप्शन और कसनेपुणी तुम्ही इनफ एग्जाम्पल्स तुम्ही पळयता एक न्यूजपेपर काढल्यार पुरो हे पुरा कळता की जन कशी पॉवरा खातीर आणि फेमा खातीर कसने करू तयार आसता ती म्हूण ग्राफ म्हळ्यार आपास तांची फिलॉसॉफी मेळटा ह्यांची लायफ कसं करका हांतू करका म्हूण मात हे कर्माची फिलॉसॉफी भगवद्गीता ज्ञान केन्ना मेळटा पळय आमकां कोणाले विशय खंयचे परिस्थिती विशय कोणाले चांग आसल्यार आमकां जाळ येना मनांत कसं लायक फॉर एक्झाम्पल एक केजी स्टुडंट असल्यार 6 वर्साचो आणि एक पीएचडी स्टुडंट आस म्हूण लेख्या ती 24 इयर्साचो ताका जाळ आसतले 5 वर्सां चलडाक की तू पीएचडी हांव केजीन तू आस म्हणून ना ते चलडाकय गोत आसा ताणें समज शिकून तागे लायफान तू करेक्ट चॉयस सुचून घेतल्यार एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तोय पीएचडी जावचे साध्य आसा ताकाय ती ऑपॉर्च्युनिटी आसा सो आमी केन्ना हें मन आवडटा ती की आमगेले केन्नाय खंयच्या लायफान तू परिस्थिती कशी आसो जाल्यार देर इज इनफ ऑपॉर्च्युनिटी आमगेले खातीर मुखार सून आमी रायट स्टेप्स घेवन आमगेले लायफ इम्प्रूव करता वचचें हे ग्रॅबिंग मूड वचचें ना आनी आमी खंयची मुडार येता ती कॅरटेकर मुडार येता ती कॅरटेकर मुडार आयली चित्ता म्हळ्यार कसं न्हय खंयच्याय विशयार हें एक आसना म्हणटात ग्रीड म्हणटात पळय लोभ हें जावका तें जावका म्हूण आसना कसं जालें की आमचें मन आवडटा छान काम करचें देवाल विशय करचें इम्पॉर्टंट हाजे निमित्त मुखार सून छान जाता वतलें म्हणून आनी आमकां कळटा की इट बिकम्स हेल्प्स अस टू बिकम अ बेटर पर्सन म्हणटात पळय हें फिलॉसॉफी आमी अंडरस्टँड केली जाता आमकां विंगड जेन्ना कॉम्पिटिशन ना
आमकां गोत्तशें की पुरा जनालें जन्म जन्मांतर तो सायकल चलता आसा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुरा जन सायकल चलता आसा. वी हॅव एम्पल ऑपॉर्च्युनिटीज आणि आमगे बिंग गरजेना लोट कॉम्पिटिशन न्ही. वॉट इज इम्पॉर्टंट इज एवरी डे वी शुड बिकम अ बेटर पर्सन. कालच्या की ना आज हांव बेटर पर्सन आसवे. कॉम्पिटिशन शुड बी ऑलवेज विथ अस. आणि नॉर्मल केसान तूं आजकालचे कालान तूं एथिकली बिहेव करच्यान तूं कसं एक बेनिफिट ना म्हूण दिसता. म्हळ्यार कसं म्हणटात पळय, अशी चांग रुपार केल्यार हांकां हांवें जायना, उलटा पुलटा करता म्हळ्यार शॉर्टकट्स घेवका त्यात मात लायफान दुड्ड कोर येता, फेमस जाव येता म्हूण. जाल्यार ह्या फिलॉसॉफी अंडरस्टँड केले जाता आमकां एक इन्सेंटीव मेळटा की आमी वायट वाटेर वचचे नज, खंयच्या रुपार चांग रुपारी जिवनान प्रोग्रेस करूं शकता तांची ट्राय करता म्हूण. सो ह्या एक संक्षिप्त रुपारी कर्माचे विशय ताची फिलॉसॉफी आमी अंडरस्टँड केलें. नॉर्मली क्वेश्चन्स येतात हे पुराय आसले, सो आय ट्राय टू एड्रेस देम. फर्स्ट क्वेश्चन इज की फ्री विल असल्यार देवाक फ्री विल खंय आसा, देवाक पुरा गोत्त आसा जाल्यार. करेक्ट, देवाक पुरा गोत्त आसा. मागीर कसं न्हय कशी आमकां पास्टा विशय गोत्त आसा पळय. आतां आमकां आमगेल्या जिवनान पास्टांत कसं जाल्ला म्हूण गोत्त आसा ह्यांची लायफान. तशींची मात आमकां पास्टा वचून चेंज करूं जाता. फकने आतां आमी 10 वर्स फुडें चुकी केल्या, आमी आतां 10 वर्स फुडें वचून आमगेली चुकी करेक्ट करचे जाता, करूं जायना. आमकां गोत्त आसा चुकून पडलेलो आसा म्हणून आमी 10 वर्स फुडें जाल्यार आमी एक्सेप्ट करतात, आमी कांय चेंज करनात ताका, करूंक जायना. तशींची देवाक पुरा फ्युचरा विशय गोत्त आसा देवाक, जाल्यार देव चेंज करना. कशी आमकां पास्टा विशय गोत्त आसा. सो देवालें फ्युचरा विशय गोत्त आसा जाल्यार देव इंटरफियर करना. काल आमी भगवद्गीता चॅप्टरांत आयकलें 9व्या अध्यायांत देवाल नेचर म्हळ्यार कसं देव न्यूट्रल आसा, उदासीनवद ते संस्कृतांत वर्ड म्हणटा ती. मात देव व्यक्तीची परमपुरुष तो, देव व्यक्तीच तो. आणि तागेल पावर म्हळ्यार तो रोबोट म्हणके न्ही की रुल्स अँड रेग्युलेशन लायक तूं ह्या केलें तूं ह्या भोगू काय, तूं ह्या केलें तूं ह्या भोगू का ना. देव भजताम प्रीतीपूर्वकम, कोणी प्रीती केल्यार देवालें हृदय एकदम देवाल मनान करुणा आसा पुरा जनाल खातीर. मात ताका गोत्त आसा आमगेल खातीर बेस्ट कसं न्हय म्हूण. सो ताका पुरा गोत्त आसा फ्युचरा कसं जाता जाल्यार आमगेली स्वतंत्रता देव काण घेना. आतां मात देवाले ते पावर आसा कसं न्हय केल्यार आमकां कसं ते करूं येता म्हूण. आतां फॉर एग्जाम्पल आमगे फॅमिली मेंबरांक कळ्ळें की आमकां दुखता आसा पांयाक, ओ जोर दुखता आसा म्हूण, तांकां ते कसं करचें म्हणून कळ्ळें आसना. तांणी डॉक्टरा आपयतलीं. करेक्ट की डॉक्टरा येवन आपोवन निमगतलीं ते कसं करता म्हूण. सो आमगेली प्रितीची जन तांणी तांकां कळना की आमकां पांया दुखता आसा म्हणून, जाल्यार तांकां कसं करचें म्हणून गोतना. तांकां कोणी डॉक्टर मेडिकल एडवायसा खातीर जावका हें खंयच्या निमित्त म्हूण फायंड आउट करच्या खातीर. त्याच प्रकारारी आमगेलें देव म्हळ्यार प्रितीचे सामगेलो सो हाऊस पापूस देवूच अल्टिमेटली. मात ताका गोत्त आसा वय कसं करचें आसा म्हूण. भगवद्गीतेन देवान सांगचें आसा भविष्यानी च भूतानी माम तू वेद न कश्चन म्हणून. अर्जुना देवान सांगचें आसा की कितलीकी जन्म तुगेल जाल्ला तू कुडगास ना अर्जुना, म्हाका पुरा जन्म तुगेल उडगास आसा आनी मुखार सुनी कसं जातलें तें म्हाका गोत्त आसा म्हूण देव अर्जुनाक सांगता. तूं दोन्ही क्वेश्चन आमकां येवचें पुरो. ओके, आतां कर्माची फिलॉसॉफी कळ्ळें. आतां आतां हें बेगीन कसं एक सफरींग आसा लायफान कश्ट आसा ते कशी हांव उणी करूं येता म्हूण. म्हळ्यार दुर्योधनान महाभारतांत सांगचें आसलें कसं चांग तें म्हाका गोत्त आसा जाल्यार म्हाका करूं जायना, आनी कसं वायट आसा तें म्हाका गोत्त आसा जाल्यार तें म्हाका राबोवचें जायना म्हूण दुर्योधनान सांगचें आसलें. म्हळ्यार तशी न्ही, भक्ती योगान तूं एक प्रोसेस आसा, ते प्रोसेस फॉलो केल्यार आमकां कसं की एक हायर लेवल ऑफ हॅपीनेस मेळचें साध्य आसा. आनी ते हायर लेवल ऑफ हॅपीनेस मेळ्ळ्यार ते लोअर लेवल ऑफ कसं हॅपीनेस आसा पळय ते आमी गिव अप करचे तयार आसतात. आमकां ते पवित्र जाता. ती पवित्रम म्हळ्यार ते पवित्र देव पवित्र देवाल सेव केल्यार ते पवित्रता आमकां ते आमगेल्या आत्मान तूं येता म्हूण खंडिताची. देवान सांगचें आसना अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो म्हूण. सो देव पॉइंट ऑफ कर्मा आमगेले वेळ जजमेंट करचे यूज करना. कशी एक पण जेलांत कोणाक 10 वर्सां शिक्षा मेळ्ळ्या पुरो जाल्यार ताणें जेलांत तूं चांग रुपार रुल्स रेग्युलेशन केल्लें, चांग बिहेवियर दाखयलें, ते जेलराले पावर आसता की ताका 5 वर्स भितर तो जेला दुखून सोडता. कसले की ताणें भारी एक चांग रुपार मॉडल बिहेवियर दाखयलां की ताणें रुल्स फॉलो केले आनी ताणें प्रूव करून दाखयलें की तो फुडें क्रिमिनल आशिल्लो जाल्यार आतां 5 वर्स भितर तो समज जाला म्हूण.
ताका वेगळी वय सोड येता म्हणून. सो कसं नाही हे कर्माचे रुल्स अँड रेग्युलेशनच पळय अल्टिमेटली ते पुरा देवाले अधीन आसा मया दक्षिण प्रकृती. सो देवान मागीर ते डिसिजन इंडिव्हिज्युअल आत्मा लेवारी देव ते 1 to 1 करता. आम्ही ह्या रूल हाक्का म्हणून देवाल खातीर काय रूल ना. मागीर नेक्स्ट क्वेश्चन येवचे पुरो इज डेथ बर्थ अँड डेथ प्री रिटन की केन्ना जन्मा येवचे केन्ना मोरचे ते पुरा सुरेखा रेडी जावन अशें हांवें ऑलरेडी रेडी जावन आसा कितें तांतू आमी हें पळय येता की आमकां कशी आमी भाड्याक घर घेतात पळय 1 वर्साचे भाड्या खातीर घर घेवचे पुरोती तशींची आत्माक हें देह एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टायमा खातीर मेळटा. शास्त्रान सांगिल्लें आसा की आमी खंयचे जन्मान ह्या देहांत पळय इट्स नॉट इन युनिट्स ऑफ टायम हें मेजर करचें की जन्म कितले वेळ तें आसतलो. इट इज इन नंबर ऑफ ब्रेथ्स कितले पर्यंत श्वास घेता ती त्या लेखार तें फिक्स्ड जाता म्हणून हें शास्त्रान सांगिल्लें आसा. सो येस बर्थ एंड डेथ इन अ वे इज प्री रिटन जाल्यार आमगेले चॉयस ऑलरेडी आसा. मुखार आमी पळयता नेक्स्ट क्वेश्चन इफ नथिंग इज इन माय कंट्रोल वाय बॉदर म्हळ्यार कसं नाही कंट्रोल करूं जायनातल्यार कसले बॉदर करका तशी म्हणून एक प्रश्न येवचे पुरो करेक्ट. सो हा ते बर्थ एंड डेथाचे प्री रिटन असे पळय त्या पॉइंटार धृतराष्ट्रान सांगचे आसके विदुराक एक पंत विदुरान सांगचे अशें पुरा कोर नाका तुगे पुरा 100 चेडूआंक कश्ट येतले युद्धांत म्हणून तेन्ना धृतराष्ट्रान विदुरा सांगचे आसके आसो मिगेल 100 चेडूंक गेले ते मिगेल भाग्य म्हूण हांव लेखता म्हणून तेन्ना विदूर सांगता काय अशी लेखचे सम न्ही तुवें म्हणून कसं नाही भाग्य म्हूण लेखता तू कसं करता कसं जाता ताजी कॉन्सिक्वेन्सीस तुगेले हातान ना जाल्यार तू कसं करता ते तुगेले हातान तसं तुगेले चेडूआ दुर्योधना सांग तू अशी करू नज म्हणून विदूर कोपार सांगता म्हणून सांगिल्लें आसा. सो आमी पळय येता की हे कर्मा सिस्टम आसा पळय एक्झिस्ट करता आमी प्रूफ पळय येता ऑब्झर्वेशन करून लॉजिकल वे आसा आनी आमकां एक शब्द प्रमाण म्हणटात पळय भगवद्गीतेंत असेल शास्त्र आयकल्स येता आमकां एक विश्वास येता. आतां आमकां पक्कन एक फॉर एक्झाम्पल आतां पॅन्डेमीक आसत कोरोना व्हायरसाचें इन्फेक्शन आसा म्हूण डावट आसा म्हूण जाल्यार आमी कोणाले वतलीं ते RT-PCR टेस्ट घेतलीं ती और डॉक्टरान घेतलीं तशें जाल्यार की आमकां त्या प्रोसेसा वयर विश्वास आसा. सो आमी आमगे लॉजीक कर्मा फिलॉसॉफी खातीर ऑब्झर्वेशन आमी ऑब्झर्व करूं येता आनी भगवद्गीता शास्त्रांत आयकुल्या पळय ते आमकां कर्मा सिस्टमाचे मिस्ट्री सॉल्व जाता म्हणून आमी सांगी येता. आतां हें क्वेश्चन येवचें पुरो की सुसायड कशी करतात जेन्ना सुरेख डेस्टिनी आसा जाल्यार इतले काळार रक्का मागीर सुसायड कशी ते तागेले फुडें डिसायड जालें की तो त्या टायमार सुसायड करतलो म्हणून ना. सुसायड इज अ चॉयस पण जन करता ती. आतां फॉर एक्झाम्पल खंयचे कंपनी तुमी काम करता ती आनी एक फ्लॅट तुमकां 3 वर्सां खातीर दिल्लें फ्लॅट राबूक कंपनीन आतां तुमी 3 म्हयने जातरी ते फ्लॅट जळोवन घाललें. आतां नेक्स्ट मागीर 3 वर्सां खातीर ते फ्लॅट दिलें आतां कंपनीन तुमकां नेक्स्ट फ्लॅट दिवं 3 वर्स नंतरची तशी कोण प्री मॅच्युअरली कोण सुसायड करतात पळय तांकां नेक्स्ट देह मेळना तांणी भूत प्रेत जावन भोंवता आसता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. सो हें एक सुसायड पॉइंटार हें एक आन्सर येता. ऑफकोर्स वी शूड बी व्हेरी सिंपथेटीक इफ समथींग लायक दिस इज हियर बिकॉज वी हॅव टू हेल्प पीपल हू आर गोईंग थ्रू ट्रबल. दोन्ही पॉइंट अशें पुरो इफ नथिंग इज इन कंट्रोल वाय बॉदर हें वेळी शास्त्रांत आमगेलें आसा. हे 2 टायप ऑफ फिलॉसॉफी म्हणटात ताका कर्मवाद आनी दैववाद. कर्मवाद म्हळ्यार पुरो आमगेल्या हातांत तो असो म्हणून हांव केल्लें ताजे रिजल्ट मेळटा म्हणून आनी दैववाद म्हळ्यार म्हगेल्या हातांत कांय ना कसन जावचें आशिल्लें तें जातलें म्हणून. मात रियली फिलॉसॉफी म्हळ्यार एक्चुअली इट इज कर्म प्लस दैव प्लस काल इक्वल टू फल. म्हळ्यार कशें न्हय कशें कोण एक फार्मर आसता पळय तो केन्ना बीज घालता तो तागेलें कर्म करता तें गद्द कोसून तें बीज घालचें धान्य घालचें तो तागेलें काम करता जाल्यार तें तागेलें कर्म. मात दैव कसं नासा केन्ना पावस येता ते तागेले कंट्रोलार आसवे तागेलें कर्म करूं येता पावस येता आनी पावस आयल्यार कुडले ते धान्य जातलें की ते एग्रीकल्चर कुडले झाड पुरा ओट्टू जातलें की ना काला प्रभाव जावका ताका ऑन विदीन सम टायम त्या फार्मरान त्या कृषीन तंत्रान कसं कसं घालेलें ताजे ताका फल प्राप्त जातलें म्हणून. सो 3 पॉइंट्स कर्म प्लस दैव देवाल इच्छा आनी काला प्रभावान आमकां ताजें फल मेळटा म्हणून सांगीत आसा. सो इट इज नॉट दॅट नथिंग इज इन माय कंट्रोल
कसं कर्म करता ते तुमगेल कंट्रोलान तो असं मे बी इन अ लिमिटेड एरिया बट यू ऑलवेज हॅव अ चॉईस वॉट यू कॅन डू. मागीर आनीक एक क्वेश्चन येवच्या पुरो लास्ट आनी 2 minutes कन्क्लूड करता हांव. इज इट फेअर टू गेट पनिशमेंट विदाउट नोईंग वॉट रॉंग आय डिड? म्हळ्यार आतां म्हाका कसं एक पनिशमेंट मेळटा आसा म्हाका कळका न्हू ते कसले जालें. आतां हांव भायर चमकून वताना केळ्या सालीर पाय निसरून पडलो तेन्ना हांव ते बैसून आयकूंक ना हांव केळ्या सालीर निसरून पडलोलो हांव फुडें जन्मांत कसं करूं नासल्या पुरो की म्हाका केळ्या सालीर निसरलो म्हूण. ना तशी पुरो लेक्चर गेल्यार आमी कसं म्हणटात पळय मल्टी लायफ फ्लॅशबॅक मोडार वतलीं ती. हें फुडें कशें जालें हें कशें जालें तें आमकां कळना. मस्त सगळे वस्तू पळय आमकां मन आणता ह्या जन्माचें मन आणता लायफ वता आसता. आतां एक्झाम्पल आतां हांव तुमकां कोंकणींत उलयता आसा आनी तुमी आयकता आसत. आतां हांव तुमकां निमगेलें की कोंकणीचे सुरेश शब्द तुमी उलोवचे एक्झॅक्टली खंयचे दिवस सूर केलेले म्हूण तुमकां कूड आसच ना जाल्यार तुमी नॅचरली आतां हांव कसं सांगता आसा तुमी कोंकणींत आयकता आसा ती हांव कोंकणीन उलयता आसा नॅचरली सबकॉन्शियस लेवलारीची हांव ते एक वर्ड मन व्हरून लेखून सांगना की हा नेक्स्ट कसं म्हणचें नॅचरली येता आसा आनी तुमी नॅचरली आयकून हाची कसं की ताची मिनींग अंडरस्टँड करता आसा ती. सो एव्हरीथिंग पळय एक सर्टन लेवल कर्माचे इफेक्ट सबकॉन्शियस लेवलार आसता. म्हळ्यार आमी नॅचरली आमगेलो तो स्वभाव जाता वता. हे लँग्वेजाचे एक एक्झाम्पल आशिल्लें. सो कर्माच प्रभाव म्हळ्यार पळय ते कशें स्पेसिफीक वस्तू खातीर आमकां कशें रिएक्शन येना त्या मात न्ही आमगेल मेंटॅलिटी वय. सो आमगेलें आतां कशें न्ही आमी फॉर एक्झाम्पल कोणाक एक वायट अभ्यास आसल्यार ताणें पिवची राबयली म्हूण लेखया ती जाल्यार तें कशें की तागेलें तें हॅबीट आसल्यार तागे मन अंत आसतलें तें की आपास करता म्हूण. सो तें मेंटॅलिटी डजंट गो अवे इजिली. सो दॅट इज द आन्सर की आमी तें मातशी वचून चड पळोवचें जायना म्हूण. आनी आनीक एक पॉयंट तावड हांव सांगचें आशिल्लें की सफरिंग्स आसतात पळय आमी सफरींग कशी रिड्यूस करूं येता म्हूण. सफरींग तर ह्या लायफान तूं काल देवान सांगिल्लें आसा म्हळ्यार भगवद्गीतेन तूं अनित्य असुखम लोक दुःखालय कसं कोणी आसता ती जाल्यार स्वल्प सकट 4 प्रिंसिपल्स स्पेशली प्रभुपाद स्वामीन सांगिल्लें ते हेल्प केल्या पळय वी कॅन रिड्यूस सफरींग अननेसेसरली ऑलरेडी आशिल्ल्या सफरिंगान तूं कश्टान तूं आनीक एक कश्ट वाडोवन घेवका म्हणना. वॉट आर दोज 4 पॉयंट्स विच प्रभुपाद स्वामीन सांगिल्लें फॉलो करता म्हणा पिवचें न्हय म्हणून इंटॉक्सिकेशन न्हय म्हणून. कसं जालें की आमकां गोत आसा पिवची कोणाले अभ्यास आसा पळय तांगेलें हेल्थ वायट जाता आनी तांगेले निमित्त विंगड जनाक एक कश्ट जाता. आनी मीट इटींग म्हळ्यार कसं न्हय विंगड आमी खंयचे पशूक मारून खाता ती तेन्ना आमकां गोत आसा की तांकांय दुख्ख जाता आनी आतां सायंटिफिकली वे कळटा आसा ते हेल्था खातीर चांग न्हय म्हणून. देवान ऑफकोर्स देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कम इज की झाडाक लायफ ना म्हणून ना ते अमाउंट ऑफ पेन पळय एक सान एक झाडा जावचे पुरो और एक पशु जाता ते डिंगळची. आनी देवान सांगचें आसना यज्ञ शिष्टासन संतो म्हूण तुमी म्हाका प्रितीन पत्रम फलम ते सांगिल्लें आसा पळय देवान की आमकां दिल्यार तांतूंतलें हांव ते पुरा कसं न्हय आसल्यार पाप पुरा काणू तुमकां म्हगेली कृपा दिता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो हे दोनी पॉयंट. तिनी पॉयंट म्हळ्यार गॅम्बलिंग. नॉर्मली कर्मा लेखार तुमी कसं न्हय केल्यार ताजें तुमकां फल मेळटा न्हय. गॅम्बलिंग म्हळ्यार कसं नासता की एफर्ट घालना चड दुड्ड येवका म्हूण ताजेन आनीकय ते लोभ वाडून येता रायट. आनी चारीच एक पॉयंट सफरींग उण करच्या खातीर इलिसीट सेक्स म्हळ्यार खंयचे व्हडली रिलेशनशीप भायर तुमी कोणाले फिजिकल रिलेशनशीप दवरता ती ताजे निमित्त भारी कश्ट येता. ताजे निमित्त कितलीं सकट जेन्ना लायफ वायट जाता रिलेशनशीप स्पॉयल जाता अनवॉन्टेड अबॉर्शन्स जाता ती मस्त सकट जाता. सो दॅट इज द पॉयंट ऑफ हाऊ कॅन आय रिड्यूस माय सफरींग. सो I forgot to answer that सांगताना. सो आतां आमी ह्या पॉयंटार आयलीं की these are the common questions which you have asked. सो लास्ट कन्क्लूड करच्या हाका हांव एकच सांगता what we are today is God's gift to us. खंयची आमगेली परिस्थिती आसा कसं आमकां सिच्युएशन लायफांत आसा ते देवाल गिफ्ट म्हणून आमी स्वीकार करता. बट वॉट वी कॅन बिकम टुमॉरो इज आवर गिफ्ट टू गॉड. देवान आमकां कशें की एक अवसर दिला जिवनांत आतां आमी पुरा जन भाग्यवान आसा ती आमी हें कितली की भक्तान कश्ट करून परिश्रम करून हें फॉरम क्रिएट केलेलें आसा. सो आतां आमी हें भाग घेवन भक्तीच्या प्रोसेसांत भाग घेतात केन्ना आनी आमी देवाल प्रीती आमगेले व्यक्त करता ती तें दिस बिकम्स आवर गिफ्ट टू गॉड. सो आजचें आशिल्लें सिच्युएशन इज गिफ्ट टू अस देवालें आनी वॉट वी बिकम टुमॉरो कॅन बी आवर गिफ्ट टू गॉड म्हळ्यार आमी मुखार सुद्दां तें पळोव येता. सो हें एंटायर पॉयंट ऑफ गीता हेंच देवान सांगचें की एक आत्म आसा तुमगेली स्वाभावीक जावन रुटीन लायफ आसा पळय ताजे किना एक व्हड रियालिटी आसा
म्हूण देवान अर्जुना तेंच सांगचें अर्जुन देवाल होड भक्तू जाल्यार देवान ताका मोहांत घाल्लो ताका कशें जाल्यार की तागेल माध्यमान आमकां पुरो मेसेज पावको म्हणून आनी अर्जुना कसं सांगलें अर्जुना एक आत्म म्हूण आसा ते हायर रियालिटी ते शाश्वत जावन आसा आनी हांव तुका भक्तीची प्रोसेस सांगता तेंच्यान तूं ही हायर रियालिटी एक्सपिरियन्स करूं येता ही हायर रियालिटीन तूं आध्यात्मीक विशयान तूं तुमकां एक आश्रय मेळटलो मन शांती मेळटलें सुख मेळटलें तुमगे परिवारा खातीर सुख मेळटलें समाजाक सुख मेळटलें देवान ह्यांची सांगचें आसा भगवद्गीतेन सो ह्यांची एक प्रकारान आमी पळयता आमगेले एक्सपिरियन्सीस पळय कर्माचे लॉजिक आनी गीता ज्ञान आमी चांग संघांत येवन केन्ना हे प्रॅक्टिसीस करता ती देवाले स्वाम्याले गुरुल आशिर्वादान हे ज्ञान आमकां थोडे थोडे अंडरस्टँड जावचे जाता आनी ते थोडे थोडे साक्षात्कार जाले सिता पळय आमकां ते एक लायफान कशें जावका पळय ते शांती एक चांग रुपार जीवन करचें तें भाग्य आमकां पुरा जना मेळचें साध्य आसा सो हांव हांगा राबयता कसं खंय चुकून पडलें आसल्यार क्षमापण करता कसं कॉमेंट्स ऑर क्वेश्चन आसल्यार वी कॅन टेक नो धन्यवाद तुमकां पुरा जनाक तुम्ही ऐकले आयज सेशन अटेंड केलें हरे कृष्णा थँक यू व्हेरी मच प्रभुजी त्यावेळेस स्टार्ट करतना सांगिल्ली एनीट ब्लाइट नॉवल वतन चेडवांक भारी खूश जाता तशी जी पुरा भक्ता तांकां तुमगे लेक्चर आयकून ते मिस्ट्रीज अनफोल्ड जातना ताची एक तृप्ती पळय भारी भारी रुची त्या तृप्तीक जल्लेरी कसं जात म्हणल्यार ते कस ते बुक वाचून जाताची आमकां दिसता इत्ती मितीन त्या टिम्मीन त्या लायट हावसा लागीं तुकून त्या वस्तू काणी ना म्हणजे जॉर्जान वचून त्या पर्टिक्युलर बीचार तुकून त्या पेपर कशी मेळ्ळे म्हळ्यार मस्त क्वेश्चन्स आसता तशीच आमगेले बांधवा तांकां क्वेश्चन्स मस्त आशिल्ले आसा प्रभुजी पण एक क्वेश्चन कसं म्हणल्यार डॉक्टर कामाक्षी किणी त्यांनी निमगेलेलो आसा हरे कृष्णा प्रभुजी डेथ ड्यू टू accidents are destined प्रभुजी road accidents or water accidents falling in water pandemic is a destiny प्रभुजी म्हणून निमगेलेलो आसा वय करेक्ट एब्सोल्युटली सो हे 100% डेस्टिनीची आमी आमगेले केन्ना कशें कर्म करतात करचेशील करता ती फॉर एग्जांपल समवन इज ड्रायव्हिंग तो लायक रुपार ड्रायव्हिंग करता आसता जाल्यार येद्रा दोकोन येवन न्हू ट्रकान येवन मारलें दॅट इज डेस्टिनी ओनली कशें करचें त्या पॉयंटार ते आशिल्ल्याची जल्लेरीची आतां तुमकां गोत आसा ड्रिंक एंड ड्रायव्ह इज नॉट गुड म्हणून करेक्ट पिवन गाडी चलोवचें ना म्हणून इनस्पायट ऑफ नोईंग दॅट तुमी ड्रिंक जावन गाडी चलयता ती सो देन दॅट इज नॉट डेस्टिनी तुम्ही कशें की चॉयस केलें ताची परिणाम तुमकां मेळ्ळो सो यू हॅव क्रिएट सो वी क्रिएट आवर डेस्टिनी स्टेप बाय स्टेप सो इवन पॅन्डेमिक डॉक्टर कामाक्षी तुम्ही निमगेल्या म्हणकेची पॅन्डेमिक ऑल्सो इज डेस्टिनी नेचर प्रकृती एक पर्टिक्युलर सायकलान चलता ते म्हणटात पडलें द व्हील्स ऑफ द गॉड ग्राइंड स्लोली बट दे ग्राइंड व्हेरी फायन एक वस्तूचें अकाउंटिंग आसता मुरलीधर चरण प्रभू चार्टर्ड अकाउंटाची तांकां गोत आसा एक वस्तूचे अकाउंट जवळ कितले इम्पॉर्टंट आसता म्हणून सो कर्माचे तशी आसता एक पैसे एकर तेकर जायना एवरीथिंग इज अकाउंटेड फॉर इट्स सच अ मिस्टिकल सायन्स मात कृष्ण सांगता की हे अंडरस्टँड करूच भारी कॉम्प्लेक्स हांव सांगी लायक तूं भक्ती करी म्हूण अर्जुना सांगता हरे कृष्ण आनी कोणाक कसले क्वेश्चन्स आसा म्हणजे जाल्यार निमगे येता अनम्यूट करून की चॅट बॉक्साक घाल न्हू हरे कृष्णा प्रभुजी येस येस महाराज आता प्रभुजी तुम्ही आता एक हज्जी विषय सांगण्याची लाईक म्हळ्यार आत्महत्या करून घेवची सुइसाइड म्हणलीची आता सुइसाइड करतानाही ಕೆಲವು ಜನ ತಂತು ಸೇವ್ ಜತ್ತಚ್ಚಿ बट ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ್ರ ತಂತು मरतಚ್ಚಿ आता फॉर एग्जांपल कोणके वयर तुकून बट तांणी कशी एक सेव जाताची नाव एक पटी कसले एक घेताची बट हॉस्पिटलाइज कोण जाली परा तांणी वांताची
नाव एक पटी घेऊन ओछे भितर मरताची. सो अशी डिफरंट असणार त्या कशी तुम्ही सांगताची. So that is one of the points, Mataji, यांचे कर्माच फिलॉसॉफीचे. It is very very complex. 4th chapter 17 श्लोक पडला कृष्णानं अर्जुना सांगचे यांची की गहना म्हणून. It is very difficult specific cause specific हे relate करचे के. Just like the example दिल पडला त्या पर्सन मलेरिया जलने जाल्यार ताण सांगले की कंची त्या जड आरशील म्हाका चाबील त्या सोदून हाडका म्हणून. It is very difficult to find a specific cause. Of course, to answer your particular question, there are two things to it. One is practically ki, how do you say ki suicide is always a choice person is making. That tashine abruptly stop jauche. Jalari, whatever it is, for whatever reason, that specification it may be different. And specifically कोणाक कंचे कसन एक तुम्ही सांगला म्हणको आणि हॉस्पिटलाइज झाली आणि वन चुनवरलिंग ती. सो त्या पूरा क्युमुलेटिव्ह कर्म असते कशी जाता कसन जाता ते स्पेसिफिक आन्सर मेळचे इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. आणि आम्ही कोणाला ऑब्झर्व करतात पण लाईफान तू ते तागेल कर्मा निमित्त अशें पुरो तागेल कर्मा निमित्त कशी जाल्लें तागेल कर्मा निमित्त अशी जाल्लें. We should not be judgmental because after understanding this philosophy there will be a tendency की आम्ही विंगड जना जज करचे सुरू करतली. हा कशी जाल्लें म्हळ्यार हागेल चांग कर्म अशें पुरो हागेल. No, that is not the point. Just I'm saying as an additional point, we should not be going into the judgmental side. आम्ही आमगेल धर्म कसं ना देवान सांगिल्लें ताची वयर फोकस करका विंगड जनाल कर्मा वयर फोकस करचे नजे. But yes, to come back to your question, it is very complex आणि specific reasons देवा मात गोत असते विंगड कोणाक करू जाय. That's why it will remain a mystery. Or even various reasons असता पडल्या गुण प्रभावार असतात पडल्या आमगे लाईफाची परिस्थिती अशी जाता की we might have mental health issues or things like that. So that could be also be a reason. But we should try our best. Hare Krishna Prabhu. Yes, Mataji. Thank you so much. Actually, आता आदि आत्मिक, आदि भौतिक आणि आदि दैविक या तिन्ही कष्ट आमका कर्मा प्रकार मिळतात ना. Why? Exactly. कसं की ह्या पूरा आस पडला प्रकृती अंडर अस मया देक्षेन प्रकृती. सो देवाल पावर्स अशी असं की देवानं मिळतात पडा पर्सनली अँड इंटरव्हीन करचे ना ती पूरा प्रकृती त्या लॉ लेकारी चलता असं इन कोऑर्डिनेशन. सो ते तुम्ही पॉइंट करेक्ट 3 डिफरंट एस्पेक्ट्स असचे पुरो जाल्यार दे आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन ऑन एन इंडिव्हिज्युअल आत्मा टाइमार. आणि कसं अनेक क्वेश्चन कसं म्हणारे आता आम्ही कर्मा फिलॉसॉफी गोत तसं आम्ही कसं की पुढील जन्म कसं की पाप कर्म की कसं केलेलं मी आम्ही भोगता असंच म्हणून गोत तसं साधारण ऑलमोस्ट सगळ्यांक गोत आशिल्लें. जाल्यारय आम्ही एक असल परिस्थिती असते की आम्ही ते ओपोज करून उलयना सुद्धा बुक जाईना तशी उलोवपाची पडता. तें कसं करचें म्हणाले कळना तेन्ना कसं करचें. So practically level आरी वय माताजी की वी आर नॉट रोबोट्स की आम्ही त्यांचे म्हणतात पडल्या रूल्स अँड रेग्युलेशन फॉलो करता वचत. वी आर नॉट रोबोट्स. आमचे इमोशन्स असं आणि त्या टाइम आरी आमगेले इमोशन्स येवचे पुरो. आता अर्जुना काही पडला केन्ना अभिमन्यू मारले त्या परिस्थितीत ताका मस्त कोप आयलो आणि ताणें त्या परिस्थिती कोप आयली तेन्ना ताणें ते प्रतिके वय घेतली की फाल्यां जरासंधाक हांव मार काडटा म्हणून. तेन्ना ताणें देवान ताका सांगचें मागीर सांजवाडा प्रतिके घेतली जाल्यार अर्जुना कोप्पार येवन प्रतिके घेवचें नज म्हूण अर्जुना देव सांगता. म्हळ्यार एज फार एज पॉसिबल ह्युमनली पॉसिबल की आमी केन्ना देव अशी सांगना की आमी केन्ना चुकून पडनात म्हणून. देर ऑल्दो वी अंडरस्टँड द फिलॉसॉफी काही चुकून पडटली ती आमी जाल्यार तांचे देवान सांगचें आसलें 9व्या अध्यायान तुमी चुकून पडल्यार डोंट वरी. As long as you come back to the path, I will take care of you. We try our best. There is no doubt about it. आमगे philosophy understand करल्यारी आमी पालन करचे कष्ट जाता. जाल्यार तुम्ही सांगल्या म्हणजे at a practical level माताजी ती परिस्थिती अशी येता
इवन दो वी मे अंडरस्टँड द फिलॉसॉफी आम्ही ते रिॲक्ट करच्या पुरो ती. सो वी हॅव टू ट्राय आवर बेस्ट. मात जायनातल्यारी आम्ही नियमित रुपारी कसं ऍज अ भक्त पडल्या आम्ही रुल्स रेग्युलेशन फॉलो करता ती देवा लुस करताची. देव आमकां खंडित चांग रुपार सुदारसून व्हरतलो म्हणटे धैर्य आसूं का आमकां. सो येस चुकून पडच्या पुरो ती जाल्यार आमकां ऍट द बॅक ऑफ अवर माइंड पडल्या धैर्य आसूं का की खंय पुणी गोफ्त नाशी एक टकारार पडल्या करची नाक कशील जाल्यार जल्लें चुकून पडली ती. Have to be worried. You don't have to worry too much. देवा गोत असं जगता म्हणून देव खंडित आमगेल रक्षण करता मुखारसून. सो दॅट त्या पडल्या दॅट कॅन ब्रिंग अस मन शांती. चुकून खंय पडतली ती कसं की मनुष्य जीवन म्हळ्यार आम्ही चुकून पडताची. वी डोंट हॅव टू बी टू मच वरीड अबाउट. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण प्रभूजी. तुम्ही ते चांग कोण सांगत असची हेंडाक तुम्ही सांगताशी कसं चूक जाल्यार क्षम करता म्हणून ते तुमगेले होड पण तुम्ही एक सांगशीत जाल्यार येस आम्ही मनुष्य जीवन आमगेले नोईंगली अननोईंगली खंयची पण चूक जाता म्हणून तुम्ही सांगताची आयकूच एकदम मस्त खुशी येता. हाजे पहिले डॉक्टर कामाक्षी तांणी सांगिल्ले एक हें आसा जशी उदकांतूर और एक्सिडेंट जाल्ले आसता आजकाल चेडूं बी कॉलेजा बी वच्ची उरताची पिकनिका वताची पिकनिका गेले काय मागीर अशी कसं एक जाता घटना जावन स्विमींगा म्हणून वच्ची न्ही खंयचे एक फ्रेंड्सा बरोबर खेळताना अकस्मात जाता तसं जाल्यार बी कसं न्ही डेस्टिनीची हाजे निमित्ती और तांगेल कसं दुसरं कसं प्रॉब्लेम आसता. Right. So again specific case of pinpoint coach it is very difficult. तुम्ही सांगला म्हणजे जाल्यार yes it can be destiny, it can be a combination of destiny also. The driving example आची आसपडा तुम्ही पुरा rules and regulation follow करता आसती करेक्ट आणि जाल्यार तुम्ही रोडार चुकनी ती जाल्यार विंगड कोण की ट्रक रॉंग डायरेक्शन येवन ते मारले काराक ते डेस्टिनी न्हू तुमगेल कांय चुकीना जाल्यार देर वॉज अनदर एक्झाम्पल वेर तो पळय ड्रिंक कोण ड्राइव करता आसता ताका गोत आसता ड्रिंक कोण ड्राइव करचे ना. सो देन दॅट इज नॉट टोटली डेस्टिनी. यू आर मेड अ चॉइस डिस्पाइट ऑफ मिस्टेक. सो आता एक सान चाइल्ड आनी पिकनिका वताना सान चाइल्ड म्हळ्यार इफ इज व्हेरी यंग आनी ताका गोत ना दॅट वूड बी डेस्टिनी जाल्यार तो होड चल्ला आसता 16-17 वर्साचो आनी थंय क्लियरली बरयलां की ह्या स्विमींग करचें नज म्हणून आनी थंय लायफ गार्ड जे आसता ते तांणी सांगता ते हांगा वचचें नज डेंजरस आसा म्हणून जाल्यार ते चूज करता then that is a choice which he has made in that given situation. He has created his destiny there. It was not predestined. If there is nothing is there, even though he don't want to swim, in that case also, just I asked that's why. In that case, there is no fault of his, but something like this has happened, then yes, it is destiny, 100%. Just. धन्यवाद प्रभुजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. Anik question is there a possibility of change of destiny? Absolutely yes. Change of destiny. Every minute we are making the choice. आणि आता म्हणतात पळय आता सांगीन पळय देव असं नाही अशी काही म्हणल्यार एकदम म्हणतात पळय क्रूर नाही देवाल स्वभाव म्हणल्यार प्रीतीपूर्वक देवाल मन आणि तो आमगेल खातीर भारी प्रीती आसा. सो आमगेल मे बी देर इज सम डेस्टिनी आसच्या पुरो की फुडें कर्मा निमित्त जाल्यार आमी केन्ना हे भक्तीची प्रोसेसांत भाग घेतात पळय देवा वयर कांय रुल्स एंड रेग्युलेशन्स ना म्हळ्यार अशी सांगिल्लें आसा त्या एक श्लोकांत की मस्त सकट आमगेल कर्माच फल चलता असं म्हणून स्वल्प कर्म आमगेल बीजा रुपार आसच्या पुरो म्हळ्यार आमी काल पयर केलेले मात ताजे आनी झाड भायर येनी स्वल्प वर्स करचे फूड केलें आसच्या पुरो ताजे झाड येयलां स्वल्प फुडें जन्मांत मस्त काल फूड केलें आसच्या पुरो ताजे फल येवचें सुरू जालां जाल्यार ही भक्तींत केन्ना भाग घेतात पळय तेन्ना हें पुरा न्यूट्रलायज जाता म्हणून देव सांगता. अहम सर्व म्हळ्यार तुगेल पाप पुरा घेता वन्स यू स्टार्ट फॉलोइंग द प्रोसेस. ऑफकोर्स इट मे नॉट बी इमिजिएट जाल्यार ताजी इफेक्ट ग्रॅज्युअली येता आनी आमगेल कर्म पुरा नाश जाता म्हूण टायम प्रोसेसाचे खंडित आनी मस्त टायम अशी जावचे आसा पुरो की आमी भक्तींत आयिल्ले निमित्त रायट इंटेन्शन्स रायट स्टेप्स घेतले निमित्त कसं की होड जावन आसच्या पुरो देवाल दयेन ते सान रितीरी ते चुकून वता. मे बी द डेस्टिनी वॉज दॅट कार एक्सिडेंट जावन मस्त होड इंजरी जावचे आसच्या पुरो जाल्यार आमी कसं की हे भक्ती प्रोसेसांत आसता ती आनी आमी भाग घेता आसता ती मे बी देवाल मन आत आशिल्ले निमित्त
ते व्हड कार एक्सिडेंट जावचें आशिल्लें, खाली एक सान गाडी स्क्रॅच जावन मात गेल्लें. सो हे पुरा रुल्स एंड रेग्युलेशन देवा वयरी आसा. इट इज नॉट, हाऊ डू यू से, 1+1 = 2 न्ही. देवाले हंतु 1+1 = 11 way जावचे साध्य आसा. सो हे देवाल मनांत आसा. बट 100% शुअर की आमी केन्ना भक्ती प्रोसेसाक येता ती वी कॅन चेंज आवर डेस्टिनी. येस, सर्व धर्मान परिदेश मथुरा माताजीन सांगिल्लें आसा. करेक्ट. आनी ते शरण कशें येवचें ते आमकां आमी ते शरणागती सांतू पळयलेलें कशें जाता म्हणून. वेन यू फॉलो द रुल्स एंड रेग्युलेशन, देवाल वेर विश्वास आसा. रक्षसिती विश्वास. देव आमकां रक्षण करता म्हूण ते विश्वासारी आमी ते भक्तीचे भाग घेता ती सिन्सियरली आमी देवाल नामस्मरण करता ती, भक्ताल संग घेता ती. देन ऑल दिस नॉलेज एंड हे म्हणटात पळय ट्रेजर आमी एक्सेस करूं येता. प्रभुपाद स्वामीन ताजे खातीर हे मुवमेंट सुरू केलेलें. तांकां गोत आशिल्लें की त्या एजार वयतानी कश्ट काळ्यार येडना हे कृष्ण भावनामृत म्हणलें ट्रेजर पुरा जना मेळका म्हूण तांगेले मनान त्यांचे आशिल्लें. तांकां गोत आसा हाजी इम्पॅक्ट कसो नासता म्हूण. आनी कोणाकय कसले क्वेश्चन्स आसवा? ना म्हणजेल्यार हांव एक्सप्रेस मधुपती गोपीनाथ प्रभू लेगी कुटुंब दोष आसा म्हणून कळ्ळें. प्रभुजी चॅट बॉक्सान एक आसा. वय 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 एनी आज साध्य आसा. कशी एक चांग एक वस्तू फॅमिली काय मेळटा तशीची एक दोष एक कॅरी फॉरवर्ड जावं येता म्हणून सांगता. सो वेन ते खंयच्या एक पर्टिक्युलर कुटुंबान तूं जन्म घेता ती तावल ते स्टार्टिंग स्कोर कोडाच एग्जाम्पल घेतील पळय. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ 200 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜಾವಚೆ ಪೂರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ 50 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜಾವಚೆ ಪೂರ. सो त्या पर्टिक्युलर कुटुंबात जन्म मानता येईल ना म्हळ्यार ते तुमगेर फुडेंच कशें की कर्म आसा त्या टायपारीची ती एडजस्ट जावन ते कुटुंबान जन्म घेतला. सो वय खंडित आसा, पुण्यय मेळटा दोषय मेळटा. मात देव हांतू दुखून भायर येवचे वाटय दाखोवन दिता. क्वेश्चन्स तुम्ही मनात रेडी करून दवरतना हिज ग्रेस मधुपती गोपीनाथ प्रभू एक व्हिडिओ प्ले करता आसा. 3 मिनिटां व्हिडिओ ते कर्मा गोस्ट म्हणलें. मधुपती गोपीनाथ प्रभू तुमकां प्ले करूं येता. विसिबल ना मधुपती प्रभू?
एक लायक अशी व्हिडिओ ताय तातूंत कळटा की तागे लास्टार ते पुरा तागे कर मोठो जावन ताका पडयता तातूंत. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन असते आई थिंक अबाउट बर्थ मार्क्स म्हणून नाही, ते बर्थ मार्क्स इएन स्टीव्हन्सन स्पेसिफिकली त्या 2 केसान दाखयलेले की कशी त्या फुडें जन्माचे कसं की जाल्ले इन्सिडेंटा निमित्त ते मार्क तागे नेक्स्ट लाइफ तागे दे हारायले. बट बर्थ मार्क्स कैन बी ड्यू टू एनी रीजन्स. जेनेटिक रीजन वैसे साध्य आसा की हुड्डांक मालगड्यान विंगड कोणाक फॅमिली आसा ताजे निमित्त बर्थ मार्क येवचे साध्य आसा. और हांव प्रेग्नेंसी वाला कसं तीक खाल्लें कसं जाल्लें ताजे निमित्त वे दे हारी कसं मार्क येवचे साध्य आसा. और देर मे बी नॉट बी एनी मार्क. सो इट इज एब्सोल्युटली इनकॉन्सिक्वेन्शियल एज सच. हांव ते स्पेसिफिकली दाखयलें म्हळ्यार ते पुनर्जन्माचे प्रूव करचे खातीर डॉक्टर इएन स्टीव्हन्सनान ते स्पेसिफिक केसीस दाखयलेले वेर चान्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी आर व्हेरी म्हणटात पळय ते एक्झॅक्टली त्यांच्या स्पॉटार खंय बुलेट मारला थंय ताका ते मार्क आसा बुलेट पोस्टमॉर्टमाक ते दाखोवचे खातीर. अदरवायज in general birth marks doesn't mean anything, or it may mean anything, we don't know. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. प्रभुजी मस्त धन्यवाद तुमका आयचे सेशन मिस्ट्री अनवाइंड केलेलं का. सगळ्याले प्रश्न आन्सर केलेला आसा तुम्ही. त्या प्रश्नांतू सगळ्यांक येवचे प्रश्न कसं म्हळ्यार केन्नाय सगळ्यांक येवचे एक्सेप्शनल प्रश्न तांतू नॉर्मॅलिटींतू असचे काही चड सिट्युएशन्सांतू जाल्यार तुम्ही कडेर तांतू एंड केलेलं कशी म्हळ्यार केन्नाय हे 4 नियम फॉलो करका. त्यानंतर प्रभुपाद स्वामीन सांगिल्ले. प्रभुपाद स्वामीन मात श्रीमद भागवतमांतूय ते हायलायट केलेलं आसा. दोन्हीचे आम्ही केन्नाय भक्तीरी मुखार सोन चमकल्यार डेस्टिनी कसलेय जावो ते डेस्टिनी आम्ही यश जाल्ले तश जत मू म्हणाले आलोचन करनाका म्हणाले तुम्ही एक पाठ शिकयलेलो आसा हेच्यान तू त्या मनात येवन घेवन आम्ही पुरा जलतीतले देवाले भक्तींतू मुखार सुचे प्रयत्न करताची, जप करू प्रयत्न करताची, प्रार्थना करू प्रयत्न करताची. फाई बलराम पौर्णिमा आम्ही सेलिब्रेशन असता. कोणासकडे इंटरेस्ट आसा त्यांनी जॉईन जाव येता लिंक आणतू जाल्यार तुमगेल गांवांतू कृष्ण भावनामृत मंदिरांतू कसले फंक्शन आसा म्हण जाल्यार थंय जॉईन जाव येता. म्हळ्यार पुरा मंदिरांतू मस्त फेस्टिवल मोडार आज तुकून सूर जाता. आज तुकून जन्माष्टमी जावची थंय तांगेल एरियांत तशें मंदिरांतूय मस्त फंक्शन्स आसा. फॉर एग्जाम्पल चौपाटींत आसा, कुडपुकट्टेंत आसा, बेंगलोरांत आसा, मस्त जाग्यार कोच्चींत आसा. पुरा इस्कॉन टेम्पल्सांतू मस्त नमूने फेस्टिवल्स आसा. अबुधाबींत आसा, UAEंत आसा, मस्कटांत आसा. सो वेरियस प्लेसीस तांगेल्या थंय टेम्पलांचो फंक्शन्स आसा जाल्यार आमी स्पेसिफिकली एक सेशन दवरलेलो आसा 8 गंट तुकून सूर जाता. तांतू हर ग्रेस मथुरा माताजीले प्रवचन आसा. तांतू बलराम जयंती विशय तांणी आमकां सांगून दिते वता जी. आजी हिज ग्रेस विप्रसुदामा प्रभुजीन मिस्ट्रीज ऑफ कर्मा कळलेलो आसा. हाई भगवद्गीतेचे तिन्ही टॉपिक काडूवता आसा. हर ग्रेस अमला भक्ती माताजी तांणी काडूवता टाइम आय एम म्हणल्यार टॉपिक भगवद्गीतेचे ह्या 5 टॉपिकांतू तिन्ही टॉपिक तांणी काडूवता आसाची. हे चिवारू बाकीच 2 टॉपिक हिज ग्रेस डॉक्टर मुरलीधर प्रभू काडूवता आसाची. तशी आमी हे 5 टॉपिक भगवद्गीतेन तशिल्ले बेसीक जेवण आशिल्ले 5 टॉपिक्स आमी कंप्लीट करताची हे 5 सेशनांतू. फर्स्ट सेशन फुल्ली वर जाल्लेलो आसा. आज सेकंड सेशन जाल्लेलो आसा. हाई बलराम जयंती ओटू. थर्ड सेशन टाइम आय एम मथुरा माताजी नंतर तांणी आम्हाला भक्ती माताजी सांगता आसा. मथुरा माताजी प्योर अंतू बलरामाल विषय ग्लोरिफाय करून कशी चैतन्य चरितामृतांतू सांगिल्लें आसा, कशी श्रीमद भागवतमा सांगिल्लें आसा म्हणाले आमकां सांगून दिवताची. तदनंतर टाइम आय एम म्हणाले टॉपिक आमी हाय चर्चा करू वताची. अनाउन्समेंट्स मुख्य जावन तितले आसचे. हायक सकाळी चुडी पूजा आसा 10 गंटेक. 5 होस्ट आसा हायची चुडी पुजेंतू मिस कोरनाकाची. पुरा माताजी साका बायल मनशां तांकां रिक्वेस्ट करता आसा हाय जॉईन जावचेक आयतारा. हाय सांजे
7 घंटे का विप्रसुदामा प्रभुजी सेशन GSB भक्तवृंदांतु कुरुक्षेत्र विषय संबंधित असतानी 18 प्रभुजी टॉपिक 18 days of Kurukshetra war. Each day कसं lesson शिकूया तुम्ही life lessons from the war. 7 to 8 जल्लल कुडला आम्ही अंगतून स्टार्ट करता असेल. तो पूरा जनाल परमिशनरी श्री विप्रसुदा महाप्रभुजी परमिशनरी आयचे सेशन आम्ही वाइंड अप करवताची. वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण.